हालींच जे युनियन गव्हर्मेंटाचे बजेट प्रेजेंटेशन जालें त्या बजेटांत GCCन जे मागण्यो केल्ल्यो तेज्यो बऱ्योचश्यो मागण्यो तांकां टच केल्ल्याचें दिसून आयलें आनी ते उपरांत GCCचे जे प्रेजिडेंट आहा श्रीनिवास देंपो तेंच्यांनी आनीक कांय म्हणजे जे बजेटान ज्यो प्रोविजन्स आहा बजेटान जे अनाउन्समेंट केल्या तितूंतले कांय बेनिफिट्स गोंयांक दिवचे म्हणून PM मोदीक पत्र केल्लें. त्याच विशयाचेर उलोवपाक आमी देंपो बाबा कडेन येयल्ले आहा. तेंच्यांनी जें पत्र मोदीक केलां. सर वेलकम तुमकां हितून. बजेटान तुमी जे सजेशन्स केले ते खंयच्यो खंयच्यो गजाली कवर अप जाल्या अशें दिसता पळय. म्हाका दिसता जायत्यो कवर जाल्या. पयलीं म्हणजे आमचो मुद्दो आशिल्लो की इंडस्ट्रीक आनी टॅक्स करचे न्हय म्हणून. म्हणटकच त्या माध्यमांतल्यान तर पळयत जाल्यार बजेटान तशें फ्रेश टॅक्सेशन कांय येवना कळ्ळें. आनी एक मोठी बरी गजाल जाल्या ती म्हणजे मिडल क्लास लोकांक जे कन्जम्पशन वाडोवपाक लागून जे आज टॅक्स रिबेट मेळिल्लो आसा जे 12 लाख पर्यंत कोणाक टॅक्स फारीक करचो ना. दीस वील गिव अ गूड बूस्ट टू द इकॉनॉमी. जे प्रत्येकाच्या हातान जर चड पयसो आयलो जाल्यार इट कन्वर्ट्स टू मोर बिजनेस कळ्ळें. ताज्या भायर जे कितें म्हणजे प्रत्येक बजेटान हांवें पळयलां देर इज अ ग्रेट एम्फसीस टुवर्ड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आमचो सदांच मागणी आसता चेंबराची आनी ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. जे टॅक्सेशन बाबतींत म्हण किंवा अप्रुवला बाबतींत म्हण ते प्रत्येक बजेटान म्हाका दिसता देर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेशन. म्हणजे ओवरऑल पळयत जाल्यार दोन माध्यम. एक मिडल क्लास फॅमिलीज गेटींग मोर मनी फॉर कन्जम्पशन वीच इज गूड फॉर बिजनेस आनी नो एडिशनल टॅक्सीस. कित्याक एज इट इज इंडस्ट्री हॅज टू फेस सो मेनी टॅक्सीस आनी ताज्या भायर तर आनीक टॅक्सीस मारीत जाल्यार इंटरनॅशनली इंडस्ट्रीचें कॉम्पिटिशन देंवता. ह्या माध्यमांतल्यान आमी जी मागणी केल्ली ती म्हणजे इनकॉर्पोरेट जाल्ली दिसता. म्हणून आमी प्रधानमंत्र्याक कॉम्प्लिमेंट करपाक आनी FMक कॉम्प्लिमेंट करपाक तें कम्युनिकेशन केल्लें. ओके. ह्या बजेटांतल्यान स्टेट स्पेसिफीक अशें डायरेक्ट कांय मेळना पण जे अनाउन्समेंट आहा तितूंतल्यान स्टेटीक खूब फायदो जाता. हय म्हणजे आमी 3-4 मुद्दे मांडल्या जे आमी माननीय प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलां. ते 3-4 मुद्दे मांडले. एक म्हणजे ताणें कृशी उत्पादनाचेर खूब फोकस दिला. जी धन कृशी योजना कितें तरी त्या माध्यमांतल्यान आमी सांगल्या की आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट भितर घालचे म्हणून. जी चेंबराची स्पेसिफीक मागणी आसा. म्हणजे उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय दोनूय डिस्ट्रिक्ट जी त्या स्किमींतल्यान जर येवजण्यो येवन जे गोंयाक फायदो जाता. कित्याक आमी पळयता आज नवे तरणाटे लोक हे कृशी उत्पादनाचेर तितले फोकस दिना. तांकां कांय कारणांक लागून दुसरो जॉब जाय किंवा दुसरी इंडस्ट्री जाय ही घालचीच. पूण म्हाका दिसता एग्रीकल्चर इज द बॅकबोन ऑफ एनी इकॉनॉमी. आज पॉप्युलेशन जशें वाडटा जाल्यार एग्रीकल्चर कृशी उत्पादनूय वाडपाक जाय. नाजाल्यार कन्जम्पशन स्टोरी कशी जातली. सगळें तुका इम्पोर्ट करचें पडटलें. आनी गोंयच्या दृश्टीन तर आमची भाजी सुद्दां बेळगांवच्यान येता. म्हणजे कोविडा वेळार आमी पळयलां की सेल्फ सफिशन्सी इज द नीड ऑफ द आवर. ह्या येवजणेंतल्यान जर असल्या माध्यमांतल्यान जर तर आमकां इन्वेस्टमेंट मेळटा जाल्यार वी कॅन मोटिवेट द यूथ. आमची एक एग्रीकल्चर कमिटी आसा चेंबरान. तातूंत आमी खूब प्रयत्न करता म्हणजे कावन्सील करपाचो स्पेशल टॅक्नॉलॉजी हाडपाची किंवा तांकां म्हणजे स्किमीच्या बद्दल एज्युकेट करपाक. ह्या माध्यमांतल्यान आमी बरयलें की दक्षिण आनी उत्तर गोंय हे दोनूय डिस्ट्रिक्ट इन्क्लूड करच्यो. धन धान्य कृशी योजना. दुसरी टुरिजमाचेर स्पेसिफीक भर दिल्लो आसा म्हणजे इन द नॅशनल बजेट. म्हणजे तातूंतूय आमी सांगलां की गोवा बिंग वन ऑफ द मेजर प्रिमियर डेस्टिनेशन हे टुरिजम हब्स करपाक तांणी स्पेसिफीक स्किमी म्हणजे आतां ताजी फूल डिटेल येवना पूण इंटेन्शन इन द बजेट इज दॅट सफिशंट आवटले वील बी प्रोवायडेड. ह्याय माध्यमांतल्यान गोंय इन्क्लूड करचें आनी तातूंत आमचे कितलेशे स्पेसिफीक एम्फसीस जावंक शकता. जे हेरिटेज टुरिजम जी राज्य सरकारान खुबदां उलयल्या आनी खुबदां एम्फसीस दिल्या. वेलनस टुरिजम आनी आमची बीच टुरिजम जी आसा. हे तिनूय माध्यमांतल्यान हातूंत टुरिजमच्या हातूंत साधन सुविधाय जाय पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर. हे दोन एक टुरिजम हब्स डेवलप करपाक म्हणजे बीच टुरिजम जावं वेलनस टुरिजम जावं किंवा हेरिटेज टुरिजम जावं आनी ताज्या भायर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जावचो टुरिजमाक. ह्याय माध्यमांतल्यान आमी म्हणजे एक टुरिजमाचेरूय बरयल्लें आसा. तिसरो विशय आसा तो आमचो वॉटर सप्लाय. आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक जवळ जवळ जुलय 2024 एक पत्र बरयल्लें की बाबा इंडस्ट्रीक आतां कशें आसा उदकाची ही परिस्थिती ही सगळ्याक आसा ही गोंयांत न्हय. वॉटर इज सदांच म्हणटा की फ्युचर वॉर्स वील बी फॉट ऑन वॉटर. म्हणटकच उदक हें सामकें रॅशनल पद्दतीन म्हणजे वापरचें पडटा.
आनी तो प्रत्येक सिटिजनाचो हें जो आसता म्हणजे कर्तव्य आसता किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की उदक आमी प्रॅग्मॅटीक दृश्टीन वापरचें म्हणून आतां तें करतलो जाल्यार आमी चेंबरान एक सजेशन दिलें गव्हर्मेंटाक आमकां तुमी रॉ वॉटर सप्लाय करा कित्याक हें टँकरांतलें उदक हाडटा न्हय इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन ग्रावंड वॉटर रॉ वॉटर तर दीत आनी ह्या आमी एग्जाम्पलां पळयल्या म्हाका दिसता 2 प्रकल्प आसा एक म्हाका दिसता सळावलेच्यान वेर्णा येता आनी दुसरें जुवारी एग्रो 10 mld कितें तरी वॉटर दीस इज रॉ वॉटर आनी हें ट्रीट करून मागीर आनी गोवा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आनी IDC हे दोनूय सक्षम आसा ट्रीट करपाक म्हणजे वेर्ना आतां IDC ट्रीट करता तशें तर आमी सगळ्याक उदक माध्यमांतल्यान तर त्या माध्यमांतल्यान उदक तर सगळ्यांक रॉ वॉटर दीत म्हणजे सगळ्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीक जाल्यार तांची थंय फॅसिलिटी आसून ते ट्रीट करून ते इंडस्ट्री म्हणजे मागीर तुजें कितें जालें ट्रिटीड वॉटर इज गिवन ओन्ली फॉर ह्युमन कन्जम्पशन म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यानूय आमी म्हणजे हो मुद्दो घेवनूय आमी सरकाराक बरयल्ले आसा आतां तातूनच ह्या बजेटानूय वॉटर स्किम्स आयिल्ल्यो आसा म्हणजे उदकाचेर हें दिल्लें आसा त्या हेतून आमी बरयल्लें केंद्र सरकाराक की गोंय तातूंत इन्क्लूड करचें आनी ज्यो स्किमी आसा त्यो गोंयी इन्क्लूड करून आमकां ताजो फायदो जावचो ह्या हेतून आमी ते म्हणजे हे 3-4 मुद्दे आमी मांडिल्ले आनी एक मुद्दो हेल्थ केअराचेर आसलो म्हणजे डे केअर डे केअर सेंटर्स जे आसा कॅन्सराक म्हणजे आज कितें आसा तुवें पळयत जाल्यार हांव गोवा कॅन्सर सोसायटीचो अध्यक्षूय आसा ह्या नात्यान हांव पळयता की कॅन्सर इन्सिडन्स इज ऑन द रायज वीच इज नॉट अ व्हेरी गूड थिंग बट दॅट इज अ रियलिटी ताका लागून 2 गोश्टी करपाक जाय एक म्हणजे ट्रिटमेंट जो आतां हांवें पळयला माननीय आरोग्य मंत्रीन सांगला की स्पेशालिटी कॅन्सर हॉस्पिटल आतां ऑलरेडी गोंयाक सँक्शन जाल्लें आसा आनी तें आतां फुडें ते मार्गार लागपाचें आसा आनी ह्या बजेटान तांच्यांनी आतां डे केअर सेंटर्स जे वीच कॅन गीव एक्सेस टू कॉमन पीपल फॉर कॅन्सर ट्रिटमेंट म्हणजे त्या हातून आमी पत्रान तेंय घालिल्लें आसा की गोंयाक कन्सिडर करचें डे केअर सेंटर्स सो दॅट पीपल ऑफ गोवा जे इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज वेल एज सिटिजन्स ऑफ गोवा कॅन गेट एक्सेस टू क्वॉलिटी हेल्थ केअर इन द फील्ड ऑफ कॅन्सर सर एक खुबश्यो स्किमी आहा पळय न्हू तुमी मागल्या बट कितें आतां गोंय हें वेगळेंच राज्य जाता म्हणजे तेजी क्रायटेरियान न्हू खुबशे सेंटराचे स्किमींक बसना सो तेजेर बी कम्युनिकेशन जालें की म्हाका दिसता कम्युनिकेशन न्हय तें आमी कितें आसा आमची जो स्टायल आसा चेंबराची इज वी ऑलवेज वर्क विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स म्हणजे हातून कशें आसा राज्य सरकारा कडेन बरोबर काम करून आनी देवादयेन कशें आसा केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार एकूच आसा म्हणजे ते गूड ऑफिसीस वापरून आमी आमचे कितें जे इनपुट्स आसा ते दिवन हें वयर व्हरपा पर्यंत गरज आसा आनी ताका लागून तूं म्हणटा तें बरोबर कित्याक पॉप्युलेशन डेन्सिटी तर पळयत न्हय जाल्यार गोंय मातशें फाटीं उरता पूण एक तूं पळयत जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डिवेलपमेंट जाला गोंयान जे कोणाकूच दिसनासलें येद्या राज्याक येद्याशा ल्हान राज्याक इतलो डिवेलपमेंट जायत खंय तरी म्हाका दिसता गोवा गेट्स अ फेवर फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट पयलीं पासून तर तूं पळयत रायट फ्रॉम चोगम डेज टील आज पर्यंत म्हणजे जें डिवेलपमेंट जाल्लो आसा एक गोंय एक जे जरी ल्हान राज्य जालें एक स्पेशल कॅटेगरी गोंयाक मेळिल्ली आसा जे विथआउट कॉलिंग इट एज अ स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस म्हणजे त्याच हें दवरून तीच स्पिरीट दवरून आमी राज्य सरकारा बरोबर म्हणजे काम करून बरोबर तांकां इनपुट्स दिवन ह्यो स्किमी कश्यो आमकां गोंया हाडच्यो ह्या आमी आमचो प्रयत्न आसतलो सो मदीं अशें जालें की चेंबर्स बी आसता पळय न्हू ते कम्युनिकेट विथ फायनान्स मिनिस्टर युनियन फायनान्स आनी तुमचें लेटर डायरेक्ट मोदीक गेलें सो मातशें अशें कितें कन्फ्युजन बी मदीं चर्चा जाली म्हाका दिसता तुमचें कितें क्लोजनेस विथ मोदी अशें कांय ना चेंबरान अशें डिसायड केलें की एक म्हणजे जे आमचे पॉयंट्स जे इन्क्लूड केल्ले ते आमी तांकां आभार मानपाक पत्र बरयलें आनी आमकां दिसलें आभार मानतना एक सजेशनां दिवची ह्या हेतून आमी ती पॉझिटीव सजेशनां दिल्लीं आनी जी तुवें चारूय आतां आमी विचारलें आनी आमी कवर केली इतलेंच आमी पत्रार बरयल्लें आसा स्टेट गव्हर्मेंट सुद्दां न्हू जशें तुमी म्हटलें उदकाचेर तुमी 2024 बरयल्लें म्हणून पण त्या हितून काम तशें जाता वा स्टेटी कडल्यान म्हणजे आतां कॉन्स्टंट फॉलोअप करचें पडटलें आमी जेन्ना आमी सरकारा कडेन गेल्ले आसा तेन्ना आमकां पॉझिटीव हें रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आमकां आशा आसा की तेच पॉझिटीव रिस्पॉन्स जसो आमकां पयलीं मेळ्ळा ते आमी म्हणजे आमच्यो कमिटीज ज्यो आसा त्यो घेवन बसून सरकाराचे त्या स्टेक होल्डरा कडेन वचून त्या कॉर्पोरेशना कडेन वचून IDC कडेन आमी कम्युनिकेट करता तशें करून जर तर ही स्कीम अप्रूव जायत जाल्यार म्हाका दिसता ताका खूब फायदेशीर आसा आनी आमचो प्रयत्न आसतलो फायनान्शियल बर्डनूय कमी जातलो
आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो की सरकारा बरोबर लायझनिंग करून काम करून एक गोंयाक फायदो जावचो आनी गोंयच्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाक फायदो जावचो ह्या हेतून आमी ते म्हणजे प्रोसेस चालू करूंक जाय. स्टेट गव्हर्मेंट अशें पळयलां आमी IPB हाडलो वा इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या हितून खुबश्यो गजाली करपाक गेले हय. पण तुमकां इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून विचारता हांव त्यो ऑन ग्रावंड बेनिफीट करता काय ते आसात एरे म्हाज्या मागल्या ते टायपूच जाता. दोनूय एक्स्ट्रीम हांव म्हणना. थोड्योश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा, खुबशीं आज फॉर्मां ऑनलायन गेल्लीं आसा. प्लस पयलीं कशें आसतालें, पयलीं इन्स्पेक्टर राज म्हणून आसतालें. प्रत्येक गोश्ट तुका येवन इन्स्पेक्शनां करताले, हें करताले. आज ट्रस्ट फॅक्टर वाडिल्लो आसा. म्हणजे इंडस्ट्रीन जर कंप्लाय केलें तुज्या फॉर्मांक ते मान्य दिता आनी तुका अप्रुवलां दिता. आतां केन्नाय सरप्रायज चॅक जाता आनी तें जावकूय जाय कळ्ळें. त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्या हातून एरियेंतल्यान जर पळयत जाल्यार खुबशे इज ऑफ डुईंग बिझनेस जाल्ले आसा. पूण तूं तर म्हाका म्हणीत आर यू 100% सॅटिस्फायड ना. इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आनी आमी जेन्ना जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन वता, इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा कडेन वता किंवा IDC चेअरमॅना कडेन वता, आमी जे पॉयंट आसा ते आमी तांचे मुखार मांडटा की आनी कितें करूं येता, हाज्या भायर जें चल्लां ताज्या भायर आनी कितें करूं येता. आनी तांचो रिस्पॉन्स सदांच पॉझिटीव आसता. आतां ती स्पीड घेवपाक थोडेशे ब्युरोक्रेटीक इश्यूज आसता, थोडेशे लॉ इश्यूज आसता आनी ताका लागून फायनान्शियलूय आसता बरोबर ते. ताका लागून इल्लो चड टायम जाता. पूण आय मस्ट से की गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स आमकां सदांच पॉझिटीव आसता. गव्हर्मेंट इज पॉझिटीव बट ऑन ग्रावंड मातशें फाटीं पडटा. एकदां फाटीं पडटा, एकदां खुबदां कामां जाल्लीं आसा, थोडीशीं कामां वर्क इन प्रोग्रेस आसा. ओके. आनी इंडस्ट्री स्टेट गव्हर्मेंटाचें तो बजेट जावपाच्या मार्चान जातलें मागीर 15-20 दिसा तेंचे बजेट प्रिपेरेशनाचें बी सगळें चालू. सो स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कशें कितें हय म्हणजे आमचे त्याच म्हणजे 3-4 हातून हें आसता. एक जे स्टेट टॅक्सीस कितें आसता ते आमी म्हणजे रॅशनल कशें करपाचे, इंडस्ट्रीक फायदो जाता तशें पळोवपाचें. सद्या जी आमची फायनान्स कमिटी आसा आनी टॅक्सेशन कमिटी आसा ती सद्या अभ्यास करता. आमकां टायम मेळटलो तेन्ना आमी वचून माननीय मुख्यमंत्र्याक जे आमचे फायनान्स मिनिस्टरूय आसा तांकां वचून आमी प्रेझेंटेशन करतले. पूण 2-3 मेजर इश्यूज म्हणजे एक तूं म्हणटा तशें इज ऑफ डुईंग बिझनेसाचेर आनी कितें करूं येता स्टेट बजेटान तें आमी रेकमेंडेशन दितले. दुसरें टॅक्सेशनाचेर इज कशें हाडप, म्हणजे नॉट ओन्ली बर्डन ऑफ टॅक्सेशन, म्हणजे ताजें इम्प्लिमेंटेशन कशें बरे भशेन जावचें आनी तातूंत सुदारणा जावची ताजेर एक आसता. आनी जे स्पेसिफीक जे इंडस्ट्रीज आसा, जे फाटले खेपो आमी थोडेशे टुरिजमाचेर दिल्ले, लिकर इंडस्ट्रीचेर दिल्ले आमी फाटीं, तश्यो ज्यो आमकां इनपुट्स येता आमच्या मेंबरा कडल्यान तशे स्पेसिफीक इंडस्ट्री. आतां मायनिंगाचे थोडेशे मुद्दे आसा. तुमी पळयता की ज्या तरेन फास्ट जावपाचे तशें तें जायना. हे थोडेशे लोकांचे विशय आसा, थोडेशे ब्युरोक्रेटीक इश्यूज आसा, थोडेशे लॉ इश्यूज आसा. म्हणजे ह्या हातून मायनींग फास्ट प्रोग्रेस सुरू करून की बाबा ग्रामीण बाबाक कसो फायदो जावचो, म्हणजे ह्या हातून म्हणजे म्हाका दिसता की थोडेशे पॉयंट आमी मांडचे पडटले. जे इंडस्ट्री स्पेसिफीक आनी जनरल बिझनेस क्लायमेट इम्प्रूव करपाक कितें कितें जे इनपुट्स दिवंक जाय ते चेंबर. अपेक्षा तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान दवरता. हय ती आमी दवरता. हे आशिल्ले देंपो बाब. तेंच्यांनी युनियन गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हणजे सेंटराचे बजेट आसले ते आपले डिमांड तेंच्यांनी थंयच्यान हें करून घेतले, तितूंतल्यान एकोमोडेट करून घेतले. आतां स्टेट गव्हर्मेंटाचे बजेट येतले थंय इज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी टॅक्सेशन, इज ऑफ टॅक्सेशनाच्यो सुद्दां गजाली ते ह्या बजेटांतल्यान इवन मायनींग सारके विशय ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान अपेक्षा दवरता आनी तशें ते प्रेझेंटेशन स्टेट गव्हर्मेंटाक दितले. सो मार्चान जे बजेट सेशन जातलें थंय ह्यो गजाली तांकां जाल्ल्यो जाय, GCCयाक जाल्ल्यो जाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकर, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.